हाय एवरीवन, हो व्लॉग अनायरागे बर्थडे पोल शूट केलेलो. आय होप तुमकां लायक जाता म्हूण एन्जॉय. हाय ग्रेस फॅमिली, केशाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी हाय म्हूण, आनी आमी बी सगळीं आहाय ओके. बट थंडी जालो हा आमकां सगल्यांक. अनायरा तितून ना, अनायरा मातशें जालां बरें, आनी म्हाका अलियाक आनी एशली सारकी चड थंडी सारकी कॉफ आनी नोज ब्लॉक. सो येस आतां हिंगा वेदर चेंज जाता. गोरमी आहलो ते आतां हिंग थोंडाय स्टार्ट जाल्या. सो तेका लागून ड्यू टू वेदर चेंज आतां हें सगळें थंडी बी जाता. आनी नाक बी सारकें सोलोल आसा, बेजलीन लायिल्लें नोजा. ओके सो येस हांव येयलां हेचो आतां किचनाक. आयज मूड बी कांय ना रांदपा, बट कितें करुया रांदपा जायें. ओके सो आयज हांव कोत्तोलें क्रॅब्स केल्यो लुलूसून. सो त्यो हांव कोत्तोलें. आयज हांव कोत्ता रवा फ्राय क्रॅब्स आनी करी कोत्तोलें. आनी बीफ बीफ बेश्टें फ्राय कोत्तोलें, लायक नॉर्मल फ्राय इन अ सेन्स आंबोट तेश कोन्न कोताय तेश कोन्न. चोया कितें जाता तें. हांव नोको आजून डिसायड जालो ना कितें कोच तें. मोडूय ना, असो जिवा बरो दिसना अशें. ओके बट क्रॅब कोत्ता हांव आनी तुमकांय दाखयतलें सिंपल रेसिपी क्रॅब. हांवें व्लॉगान दाखयलेलो लास्ट व्लॉग, म्हणजे पयलीं व्लॉग्सांची रेचाद रवा फ्राय, आनी ती सारकी मुगेली रेसिपी हिट जालोली. ओके सो तुमकां ती रेसिपी ट्राय करपा जायी जाल्यार हांव हिंगा वयर लिंक घाता, ती चॅक कराय. आनी एशी कोन्न बी करपा जाता. जस्ट सिंपल तुमगे घरा कोडे मसाला आहाय ते घालपाचे, क्रॅबा लावपाचे, रवा लावपाचो, फ्राय करपाचे. ओके तुमकां दाखयता हांव. एशी को ट्राय कराय. सो चल करुया आतां. ओके हेचो हांवें क्रॅब्स बऱ्यो वॉश केल्यो, ते बऱ्यो क्लीन केला हांवें. आनी हेचोय आतां करुया आमी मसाला पेस्ट त्या क्रॅब्सां लावपा. सो पेस्ट करपाचें घेयलें 1 टेबलस्पून टर्मरीक, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पावडर, आनी मोकोड्याचे 2 गरम मसाला आहले, एक स्पायसी आनी एक मातशें लेस स्पायसी. सो ते दोनूय 1 टेबलस्पून घेयले. आनी आतां हांव घालता चोय जिंजर गार्लीक पेस्ट 1 टेबलस्पून. आनी आतां हांव घालता हेचोय सोलां उदक घाता. तेजे न्हू आनी बरो टेस्ट येता. सो तें उदक घाता आनी मिक्स कोता. आनी चोय थोडीशी कोथमीर घायलें काटकोन, मिक्स कोता. आनी न्हू हांवें व्हिडिओ काडूंक ना. हांवें हितून 1 टेबलस्पून रायस फ्लावरूय घायला. ओके तो घायला आनी हांवें मिक्स केला. सो 1 टेबलस्पून रायस फ्लावर घाले. आनी आतां हांव तोचो पेस्ट सगळो क्रॅब्सां लायता. सो चल आतां सगळे क्रॅब्सां तो सगळो मसाला लाया बरें करून. मुका फाटल्यान बी आख्खे बरें करून लावपाचो पेस्ट मसाला. हेचोय लायन जालो सगळो मसाला क्रॅब्सां एश कोन्न बरें करून लावपाचें. ओके आनी आतां हांव मॅरिनेट करपा दोता एक 15 मिनट 15 ते 20 मिनट मॅरिनेशनां दोता. आनी मागीर दाखय तुमकां हांव फ्राय कोत्ता दोना. हिचोय दोल्या कायल तापों, तितून घायलें कढीपत्ता आनी चोय रवा आनी रायस फ्लावर हांवें मिक्स केला. आनी तो हांव आतां कोट कोता बरें क्रॅब्सां लायता. आनी हेचोय जाताय फ्राय. मुगे क्रॅब्स सारके स्लो टू मिडियम गॅसीचेर दवराय. हेचोय फ्राय जाताय.
आनी हेचो दुसरे सायडी हांव कोतालें बीफ हांवें न्हू पोक आमसोला भाशेन केलां बीफ आमसोल तूं मोठे आसतलें बीफ आनी आमसोल कोताय बट म्हाका रूच येयली पोक आमसोलाची सो हांवें केलें बीफ आमसोल. 2 hours later. अनायरा आयक रे तुका पेपर दिले न्हू रे पास जाला फेल जाला शुअर इतू पळय ओके लेट्स सी टेक ओपन पेपर दिले यो मॅथ्स आनी इंग्लीश ओके सो हेचो अनायरा येयलें स्कूलसून आनी अनायरा पेपर दिले चल चल ओपन कर सो या अगो हांव ओपन करता दाखय लेस पडलो तुका मार पडलो ओय तू हॅपी ओके लेट मी सी computer science 26 out of 30 okay आणि this is social studies 38 out of 40 always good for an star very good 2 marks मी हायले हे map okay good आणि general knowledge 20 out of 20 very good आणि लास्ट पेपर हिंदी 39 3/4 हांव जाणा जालें जो पेपर सारको डिफिकल्ट आसत तुगेलो तितू सोदां तें 39 एक मार्क्स उणो सोदां तेश कोते हिंदी वेरी गुड गर्ल वेरी गुड वेरी गुड काँग्रेट्स आतांच पेपर उरा तुला मॅथ्स मातशें एक्सायटेड हांव आनी इंग्लीश मॅथ्स आनी इंग्लीश आनी तें सांगू नाका ओके व्हेरी गुड आं बरें गेले मार्क्स बट इम्प्रूव करूं जाय आनी मातशें लायक जाल्या येस व्हेरी गुड सो चल धाडा दाखय ना हय धाडा समजा पेपर्स मॅथ्स हाल्या ड्रॉइंग बरें नीट वर्क केला गुड गुड वाओ क्लीन वर्क व्हेरी गुड गुड हाउ 20 out of 20 जीके नाही मिस्टेक गुड 38 out of 40 2 मार्क्स हायले social studies गुड गुड न्हू सांगते का नेक्स्ट टाइम 40 लास्ट टिक 40 out of 40 येवपा जाय हे किती कंप्यूटर सायन्स किती 26 ओय सा परफेक्ट केलो तेकाय मिस्टेक केली हुंय तरी केलं त्याने नो हियर 2 मिस्टेक आहे असती नेक्स्ट टाइम सारखं हिंदी चोय ॲक्चुली चोय तू चोय हिंदी तेका बोवाड मान केलो तेणे लिस्तावा आनी चोय रे तेका सोदां मरे तें डिफिकल्ट हा तें चोय कितको लास्ट टाइमूय बी सेम गेलो तेणे 39 गुड गुड व्हेरी गुड स्मार्ट गर्ल तें आतां गिफ्ट माग धाडा कडे धाडा गिफ्ट दी 90 तर मॅडम दोन नाही एक बार दे गिफ्ट आले केक आणला केक टीचर कित बुटा रे मार्क्स चोय काय म्हणला साले कित होय ते गिफ्ट मागितलं गिफ्ट आणलं काय धाडान कित आ ओपन कर रे बर मार्क्स गेलाय न्हू मातशें मूव मिटा करे न्हू अय बर मार्क्स केले न्हू लाडू धाडा उगडा तू खबर आलो कित रे आयज पेपर मेळटले मोतीचूर लड्डू दिता वीस दर पल ग्रेस फॅमिली दी सगळ्यां दी तुमक सगळ्यां अनायरान बर मार्क्स केले मागीर तुका घे गो तू चड बर ना थोडेशें घे तुका व्हेरी गुड ओके नेक्स्ट टाइम हेज्या बर करूं जाय चल हांगा काड चल व्हेरी गुड गर्ल सो इचोय जाली अनायरागे प्लेट रेडी रायस करी
आणि हांवें बीफ आमसोला भाशेन केल्लें आनी चे क्रॅब रवा फ्राय. ओके सो चल अनायरा घेवन या आतां क्रॅब रवा फ्राय. यमी. The next day. सो इचय आमी न्हेसोली आनी आतां आमी वयताय वी गो रिजल्ट हाडपा वयताय. अनायरा गेलो. अनायरा या पास ऑर फेल? रे आयु आयु अलिया दीदी पास ऑर फेल? पास. म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळे. बरे मार्क्स मेळ्ळे. सो आतां आमी वयताय. ओके स्कूल वयता हिंचे भायर सरताय आमी आतां तेगे रिजल्ट हाडपा. हिंगा 7:30 जाले रातीची. पेरंट्सां हिंगा कामां वयताय न्हू सो तेका लागून रिजल्ट तेंगेलो अशें लेट दवरला इवनींग. काय बरें न्हू. सो 5 to 8 o'clock हा टायम. आज जाला 7:30. आमी सदां लेट न्हू रे हा न्हू. सो चलया आनी वचय एशली. हॅलो. आणि हे किती घेऊन येला? बेबीज घेऊन येला. हे किती हाडे गो ती? बेगो आनी पेंगी. टॉयज आहे टॉयज. बेगो आनी पेंगी हाडा. अनायरा लेट्स गो. आणि कितू लोक तो चोय सारके गाड्या आख्यो बोले. आणि आमी चोय पावोली इस्कला तू येताय भितो. चलया मग. Later. आणि याचं अनायरा रिझल्ट पास ऑफ फेल? पास. ये हॅपी ना रे. सो इंचोय आमी बाय चली रिजल्ट घेवन येयली आनी बरें केलें तेणें सगळें तूं पास जालें तें. आनी इंचोय हाय हॅलो. सो इंचोय आमी घरा पावली आनी आमी लिफ्टींग हाय. आनी थिंगा ब्लॉग हांवें बंद केलो बिकॉज सगळीं पेरंट्स आलो न्हू सो ती तोंडाच येताली. हें आनी कितें कोत काय मो न्हू रे. आनी चोय आमी बसलें आनी अनायरा सांगता तुमकां रिजल्ट कितें येयलो तेगेलो. सांग रे. बरें येयला. आलू दीदीन कितें केला एग्जाम? बरें केल्या? बरें केल्या न्हू. कितें दिलें तुका मॅमान? लॉलीपॉप दिला. ओके ओके सो रिजल्ट बरें येयलो तेगेलो. A+. बरें येयले. मार्क्स बी बेस्ट येयले. थोडेशे पेपर दिलो तेका कितें ते एबसंट आसलेले. ऑल पेपर्स मेळ्ळे तेका. आनी कितें एशली कितें उलोवपा जाय तुका? प्राऊड हांव तेगेले सारको. तेणें बेस्ट उडयला रे. अशें कोर नांव वयर काड आमच्या मम्मा डॅडा गेलें. ओके अशें कोशी कितें हेल्प जाय जाल्यार सांग आमकां. ओके गिफ्ट हांव दिता तुका. आगो हाल मेळटलो. शॉप बंद जाता रे आतां. आज शॉप बंद बट दितो म्हणलो तुका 10,000. आगो ते 10,000 तूं जावपा ना. तूं व्हडलें जाला. सो डील फायनल जाली. कितें घेत रे तेका? टेंट जाय. आतां हांव चिंतिता तेज्या व्हड टेंट घेवपाक. खंय मेळटा तें चोयता तेज्या व्हड. आगो एक काम कर गो तें कॅम्पिंगा टेंटान घेत आनी कॅम्पिंग करया सगळा त्या टेंटान जाता तूं. ओय ओय दोंगराचे या माउंटन. भुरग्यांगे टेंटा जावपा ना तूं. टेंट मोठोले वाऱ्याचे म्हणजे तें भितर वयता म्हळ्यार टेंट गेलें उडोन. ओके 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 सो फायनल जाले अनायरा टेंट जाय. ओके एज अ गिफ्ट पास साल डन डन डील डील. सो आता आमी हिंगासो व्लॉग एंड कोताय. मेळची तुमकां नेक्स्ट घ्या. Until then, मोगासू. आणि विसरा काय आमगे चॅनल सबस्क्राइब कराय. बाय. We love you.